नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. संसदेत पावसाळी अधिवेशनाचो आयज 8वो दीस. काल पेपर लीक प्रकरणाचेर लोकसभेत सलग भासाभास जाली. लागीं 9 वरां ही भासाभास सुरू आशिल्ली. आयज सकाळी 11 वरांचेर कामकाज सुरू जाल्या उपरांत परत एक फावट चर्चेक आरंभ जालो. पूण विरोधकांनी घातिल्ल्या बोवाळाक लागून पयलीं 2 वरां मेरेन आनी उपरांत 3 वरां मेरेन लोकसभेचें कामकाज तहकूब केल्लें. आयज चर्चेच्या उपरांत लोकसभेत हे विधेयक मान्य जावपाची शक्यताय आसा. ह्या मान्यताये उपरांत पेपर लीक विरोधी बिल भासाभाशे खातीर आनी मान्यताये खातीर राज्यसभेत हाडटले. विरोधी पक्षाक विधेयकात आशिल्ल्या तरतुदींचेर कसलीच भासाभास करपाची ना जाल्यार काल रातभर चलिल्ल्या भासाभासीचो उपेग कितें असो प्रस्न केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी केलो. और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं. इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में. और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केल्याक 6 वर्सां पुराय जाल्ल्याबद्दल आयज दोनापावलच्या लोकभवनात गोंय शिक्षा समागम 2026 ह्या परिशदेचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. उच्च शिक्षण संचालनालयान गोंय राज्य शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या परिशदेंत शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर IAS, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार तशेंच गोंय राज्य शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर, त्या भायर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्यो सचिव इंद्राणी भादुरी हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार उलोवप करतना हालींच जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या विरोध प्रदर्शनाचेर प्रतिक्रिया दितना विरोध करप हो लोकशायेत समेस्तांचो हक्क जावन आसा, पूण विरोध करतना इतल्या सकयल्या पांवड्यार देऊन वायट भाशा वापरप तशेंच घाण प्रवृत्ती दाखोवप चुकीचें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांक लेगीत समाजात असामाजीक घटकांची जाणीव आसप गरजेचें असो उलो लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. अनाय म्हणचो ना, पण त्या नीटाच्या आंदोलनान ही ज्या पद्धतीची कृत्यां आणि ज्या पद्धतीचे विचार, ज्या पद्धतीची लँग्वेज ही जी विचारली ती आयच्या विद्यार्थ्याची आसूं शकना. आमी स्टुडंट्सांक जागे करपाची गरज आसा. अदरवायज दीस वील डिस्टर्ब आवर कम्युनल हार्मोनी. म्हणून म्हाका दिसता आमी जो स्टुडंट घडयता, आमी ज्या स्टुडंट्साक शिकयता त्या स्टुडंट्सा कडेन आमी आमचे विचार शेअर करपाची गरज आसा. NEP 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना आमकां फक्त डिग्री दिवपा खातीर न्ही, तर आमकां सुसंस्कृत नॅशनलिस्ट स्टुडंट्स घडोवपाची गरज आसा, जो आपले करियर आपूण घडोवपाक शकतलो, जो आपले फ्युचर आपूण डिसायड करपाक शकतलो आनी राष्ट्रा खातीर समर्पण करपा खातीर तयार आसपी विद्यार्थी घडोवपाचें काम हे तुमच्या सगळ्यांचें आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेच्या मनरिजवण संस्थेच्या सभागृहात आयोजीत कार्यावळींत एनीवेअर रजिस्ट्रेशन ह्या सरकाराच्या नव्या उपक्रमाचें उक्तावण केलें. NGVRS अंतर्गत राबयल्ल्या ह्या येवजणे खाला जिल्ह्यां भितर खंयच्याय कार्यालयांत कागदपत्रांची नोंदणी करप शक्य जातलें. कार्यावळींत उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य ही येवजण राबोवपी देशांतलें 3रे राज्य जावन आसा आनी तंत्रगिन्यानाचेर आदारीत ह्या उपक्रमांतल्यान जमीन नोंदणीची प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आनी चड कार्यक्षम जातली अशी आस्त तांणी उक्तायली. 3रे राज्य आसा की एनीवेअर रजिस्ट्रेशन सुरवात करपी म्हाका प्राऊड फील जाता की टॅक्नॉलॉजीचो खूप बऱ्या पद्दतीन कशा पद्दतीन उपयोग करून तो पीपल फ्रेंडली आणि लोकांक मदत कशी जातली ही आमी सातत्यान सदोरीत पळयत आसा. आणि हे करता आसतना की ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस फॉर द इंडस्ट्री पीपल टायम टू टायम जावपाक जाय, ताच्या खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे सातत्यान आमी सदोरीत घेतल्या. आणि हे घेता आसतना आमी पळयता की हे इजी कशें जावचें आनी कितल्या बऱ्या पद्दतीन इजी जावचें हाजो टॅक्नॉलॉजी. आणि आमी सातत्यान म्हणटा की टॅक्नॉलॉजीचो यूज केलो जाल्यार म्हणजे ह्युमन रिसोर्स कमी जावपाक शकता. हांव सहज म्हणून सांगता की आमी जर खूप बऱ्या पद्दतीन लोकां वांगडा डील केलें जाल्यार म्हापसा रजिस्ट्रेशनचो मनीस आपल्याक म्हापसा करपाक जाय आसतना तो 70 सुद्दां वचून करपाक शकतलो. अशें न्ही की हाव टू डील विथ द पीपल. जो सब रजिस्ट्रार कोणा वांगडा बऱ्या पद्दतीन जो उलयता ताका बऱ्या पद्दतीन जी ट्रिटमेंट दिता
जाल्यार बार्देस सोडून तो 70 वचून तेज्या कडल्यानूच काम चड बऱ्या पद्दतीन करून घेतलो. इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन ऑफ द पीपल. आयज भारतात गुरुपौर्णिमा म्हळ्यारच व्यासपुनव मनयतात. आयचो दीस खासा करून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याक दिका दिवन तांचो फुडार घडोवपी आनी तांकां आकार दिवपी अशा पूजनीय गुरूंक नमन करता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना आयज आपल्या जिणेंतले आपले पयले गुरू आपले आवय बापूय आसात अशें नमूद करून विद्यार्थ्यांच्या जिणेक शिक्षकांचें गंभीर म्हत्व आसता आनी हालींच घडिल्ल्या कांय घडणुकांतल्यान हें स्पश्ट दिसून येता अशें सांगलें. तशेंच विकसीत भारत घडोवपाक फकत तरणाट्यांचेच न्हय जाल्यार तांचे गुरूंचे लेगीत योगदान म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. गुरुपौर्णिमेच्यो हांव सगळ्या म्हणजे पयल्यान पयली आई पप्पा आनी म्हणजे पॉलिटिकल गुरू आनी शैक्षणीक क्षेत्रांतले सगळे गुरू म्हणजे सिन्स फ्रॉम द माय प्रायमरी म्हाका याद जाता तो पासून म्हणजे सगळे शिकयल्ले सगळे टिचर्स म्हाका आयच्या दिसा याद करता आनी सदोदीत आपल्या आयुश्यांत आपल्याक गुरूक हे प्रत्येकान म्हत्व दिवचें, गुरूक आपलो आदर्श मानचो आनी तेणी शिकयल्ल्या आनी संस्कार केल्ल्या ह्या पावलाचेर चलचें जेणे करून सुसंस्कृत पिढी घडची हो सदोदीत गुरूचो प्रयत्न आसता, टिचरांचो प्रयत्न आसता आनी सुसंस्कृत पिढी घडोवपा खातीर सगळ्या गुरुजनांनी सदोदीत कार्यरत रावचें जेणे करून आमी जे म्हणटा की विकसीत भारत 2047 ही जर मोख पुराय जातली आसत जाल्यार गुरू खूब म्हणजे टिचर्स हे खूब व्हडलो रोल हो प्ले करपाक शकता आनी तेजीच तर गरज आसा अशें तर म्हाका आतां कटाक्षान जाणवलें काही गोश्टी वयल्यान. ताची म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की ही मोख दवरून काम करचें. गोंय विधानसभे खातीर स्थापीत केल्ल्या सरकारी आश्वासन समितीची काल बसका जाली. बसकेची येजमानकी समितीचे अध्यक्ष आनी कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केली. ह्या वेळार समितीन 2023च्या 5व्या सत्राचे तशेंच 2024तल्या 6व्या अधिवेशनाचेर आनी तातूंत दिल्ल्या आश्वासनाचें मंथन केलें. ते भायर 2024च्या 7व्या अधिवेशनात सरकारान दिल्ल्या आश्वासनाचो कृती अहवाल लेगीत समितीन ह्या वेळार नियाळ घेतलो. बसकेत पर्येच्यो आमदार डॉ देविया राणे, सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार तशेंच फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. समितीन नियाळा खातीर हातात घेतिल्ल्या सरकाराच्या 70% आश्वासनां मदल्या 40% आश्वासनां पुराय जाल्यात जाल्यार 30% आश्वासनां अजूनय प्रलंबीत आसा अशें बसके उपरांत अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी पत्रकारांक सांगलें. 70% गेल्ले, 30% हे शुल्ले. आता तितून जे कंप्लीट जालें नाही, विच द कमिटी इज नॉट सॅटिस्फाईड, वी राईट टू द स्पीकर टू दॅट दिस इज बीन जाला हें जालें ना. बट मोस्ट ऑफ द एश्युरन्सीस तेंगे रिप्लाय बरो येता. Some who don't give, we see that we call the secretary. 70% we have completed. तितूले म्हणजे थोडे आहे ते redundant. Some already completed, some already. So we have touched almost 70%. The assurances are from first assembly to the latest assembly of the session. We can't complete anything. Now today we have not completed even 50 assurances. Takes time. So आम पावत म्हळ्यार वगत लागला. So तो म्हणटालो on the basis that we have not completed the thing. Last time we had to postpone the meeting. तेच पयलीं quorum ना जालो meeting. So but now continuously as a chairman the meetings are continuously घेता. म्हणजे I see to it that we have a regular meeting. आमगेले 2 रिपोर्ट पेंडिंग आहाय, 2 रिपोर्ट आमी हें करतले. 2 रिपोर्ट आमी हें करतले कितें 2 रिपोर्ट आमी सबमीट करतले फाटीं. ग्लासगोत सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तींनी गुलवीर सिंग हांणी विक्रम नोंद करतना सर्तीत भारता खातीर 10,000 मीटर दादल्यांच्या धांवपांच्या सर्तीत पयलेच फावट रुप्या पदक जोडलें. ते भायर बायलांच्या 69 किलो भारोत्तोलन सर्तींत भारताच्या हरजिंदर कौर हिणें लेगीत रुप्या पदक जोडलें. हे आदी 2022 वर्सा हरजिंदर कौर हिणें ह्या खेळा सर्तीत कांश्या पदक मेळयल्लें. अंदूच्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत सध्या भारताच्या खेळगड्यांनी अजून मेरेन 2 भांगरा पदकां, 7 रुप्या पदकां तशेंच 3 कांश्या पदकां जिखल्यात. ते भायर 4 भारतीय मुष्टिपटू लवलिना बोर्गोहेन, प्रीती पवार, प्रिया घंगास तशेंच जादूमणी सिंग मंदेबम हिणें हे सर्तीत अजून मेरेन कांश्या पदक निश्चित केलां. फुडें जावपी उपांत्य फेरयेत ताची रुप्या वा भांगरा पदका खातीर सर्त जातली. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.